नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो येवकार। हांव गौरीश परमामणकर। गोमंतकाच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या फातोर्डेच्या कार्यालयाचेर गुन्यांव शाखेन घातली धाड। उपअधीक्षक शिवराम वायगणकराच्या फुडारपणाखाला जाली कारवाय। डिसेंबराचे निमणे कडेन उक्ती करतले जुवारी पुलाची एक लेन, सांगता भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल। एकोणीस डिसेंबराक लॉन्च करतले टॅक्सी ॲप, येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन दिली म्हायती। राजधानी पणजेन गाजलो मोपाच्या नामकरणाचो मुद्दो। पेडणेच्या लोकांनी आझाद मैदानाचेर केले धरणे आंदोलन। मंत्री रोहन खंवटेन अनुसूचित जाती जमातीच्या हुशार भुरग्यांक भेटयले मोफत लॅपटॉप। गोंय मनरिजवण सोसायटीच्या सभाघरात जाली कार्यावळ। आणि काश्मीर फायलची फायल जाली उक्ती। इफ्फीच्या ज्युरी चेअरमॅनाचे टिके उपरांत राजकीय मळार खवदळ। आणि आता खबरो विस्तारात। सध्या तपास यंत्रणेच्या रडाराचेर आशिल्ल्या पीएफआय संघटनेच्या चंद्रवाडी फातोर्डा कार्यालयाचेर बुधवारा गुन्यांव फाट्यान धाड घालून तपास केलो। गुन्यांव फाट्याचो उपअधीक्षक शिवराम वायगणकराच्या फुडारपणाखाला ही कारवाय जाली। कार्यालयाची सगळी दारां बंद करून ही कारवाय चालू आशिल्ली, पूण ह्या कारवाये बद्दल विचारल्या उपरांत ही कारवाय आमच्या सच्च्या कामाचो भाग अशें म्हणीत म्हायती दिवपाक न्हयकारले। या आदी पुराय देशात पीएफआय संघटनेचेर बंदी घातिल्ली। त्या वेळार ह्या संघटनेच्या मडगांव आनी फातोर्डेच्या चडशा कार्यकर्त्यांक ताब्यांत घेतिल्ले। प्रधानमंत्री येवं ना जाल्यार आनी कोणी, सुरक्षेच्या दृश्टीन सगळी जतनाय घेवन जुवारी पुलाचे एक लेन डिसेंबराच्या निमणे कडेन उक्ती करतले भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल सांगता। जुवारी पुलाचेर जाल्ले लोड टेस्टिंगा उपरांत मंत्री काब्राल उलयतालो। बुधवारा मंत्री निलेश काब्रालान भौशीक बांदकाम खात्याच्या अभियंत्यांक घेवन लोड टेस्टिंगाची हाजेरी लायली। पोरणो जुवारी पूल वन वे करतले। ह्या पुलावयल्यान फकत वचपाक मेळटले। मालाच्या गाडयांची येरादारी नव्या पुलावयल्यान जातली अशें तांचें म्हणणें आसा। वास्को, मडगांव आनी काणकोणच्यान येवपी गाडयो ह्या पुलावयल्यान पणजे वतले अशें तांचें म्हणणें आसा। But in principle, this bridge will be used only for vehicles coming from Vasco, Margaon, Kankona, they need to go to Panjim. And only heavy vehicle, if they come, one lane will be kept for them to cross this bridge because the old bridge cannot be used for heavy vehicle. So we are taking that call and we will decide how to do. But that bridge, Purni Zuari bridge, it will be only one-sided traffic, two-lane bridge to go from Panjim to Margaon, Vasco, ते सांगतात. टेस्टिंग चालू त्यांचे लोड आता आम्ही नेक्स्ट स्टेप तसं सांगता आमकां कितें जालां हांव पळयता फेसबुकार पण म्हाका गाडी मारता कोण एका गाडी मारता आनी पत्रकारान तितून आनी हांव उजो लायता। सो म्हजें सांगपाचें कितें आहा जे पर्यंत हे सारकें टेस्टिंग जायना ह्यो गोश्टी जायना ते पर्यंत ब्रिज आमी कसलेच इनॉग्रेट करना। कोण प्रायम मिनिस्टर रावता, कोण निलेश काब्राल रावता, कोण आनी कोण रावता, पयलीं सेफ्टी मेजर घेवनूच आमी हे ब्रिज करतले। अल्टिमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी आतां जे आमचे DBL आसा they will tell us tentatively. We are in sync and we know we have promised, CMने promise केला आणि आम्ही promise केले before December it will be open. The date you don't ask me today, it will be decided with all parameters. 2022 डिसेंबर आम्ही सांगलेले आहे आणि तो स्टेटमेंट त्यांना चालू हा तो आता चालू हा। मोदी म्हणजे कोण सप्टेंबर ते टॅग करता तुम्ही पत्रकार ना खंयच्या सप्टेंबर येयलो तो। सो एनी डिसेंबर बिफोर डिसेंबर ऑफ दिस इयर वी विल स्टार्ट। 19 डिसेंबराक गोंय टॅक्सी ॲप लॉन्च करतले अशी माहिती येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन दिल्या। आधुनिक काळात सगळे तंत्रगिन्यानाचेर चलता देखून सगळ्या टॅक्सीकारांनी ह्या ॲपात वांटेकार जावचे असो उलो ताणें ह्या वेळार मारलो।
जाल्यार कितेंय जावं आमी टॅक्सी ॲपात वांटेकार जावचे नात अशें अखिल गोंय टॅक्सी संघटनेचो मुखेली चेतन कामत सांगता. फोटा मायल्स आनी टॅक्सी मिटरा उपरांत टॅक्सी ॲप हो तिसरो घोटाळो आसतलो असो भंय ताणें उक्तायला. As you know, we are going to promote our own app. GEL is going to be the aggregator, Goa Taxi Mode, and the tourism department, led by our tourism minister, Honorable Rohan Kaunteji and me, we have decided to launch this taxi app on 19th of December. And the owners who are going to run this app basically are going to be the taxi people themselves. We will ask all the 7 associations which to my knowledge are there in entire Goa to join this taxi app. They will be members of that and it will be in their hand. And it will not only be running your own app, it will be also with certain welfare schemes which we will explain in detail after the cabinet meeting. It takes in due course. Digital world, today's times, it is a digital world. We can't be far away from the technology. We need to do this. And I think that is something of the past. They have to come and they will come. हेंच्यांनी फोटा मायल्स म्हणून पयलीं इंट्रोड्यूस केले. फोटा मायल्स हेंचो एक आसलो तो ट्रायल बेजीस चलोवपाच्यो गाडयो, तो चलोवंक ना. सेकंड हेंच्यांनी इंट्रोड्यूस केलो मिटर, जो टॅक्सीकारांक नाका आसलो लादयलो, घातलो टॅक्सीकारांनी. जर तर मिटर घालपाचो आसलो, जर तर ॲप करपाचें आसलें जाल्यार मिटर कित्याक घातलो. हांव ह्याच मिनिस्टरा कडेन मागता, जर तुमी ॲप करपाक आसा जाल्यार तो मिटराचो पयसो आसा पळय तो सगळ्यांचो रिटर्न करचो, परत दिवचो. तुमकां जर पयलींच खबर आसलें तुमी ॲप करतले म्हणून मिटर आनी कित्याक केलें. म्हाका तरी अशें दिसता, म्हाका स्वताक आनी म्हाज्या ज्या मेंबराक जे आमी सदांच सांगून गेल्या हे तिसरे स्कॅम जातले. पयले स्कॅम केले तेंच्यांनी फोटा मायल्साचेर, दुसरो स्कॅम केलो तेंच्यांनी मिटराचेर, आतां हो खंय तरी तिसरो स्कॅम की जो ॲप ह्यान पयलीं आमी इंट्रोड्यूस केल्यार आमी वचूंक ना, ह्यान फुडें हेका आमी वयचें ना. आमी एक टायम रावात, पूण ॲपाक हे जॉयंट पयलीं पासून जावंक ना. लास्ट 3.5 years जाले आमी आसा. मिटर आमी घातलो कित्याक कंपल्सरी केलें, गाडी पासींग करना जाल्यार ह्या ॲपाक आमी कशेंच वचपाक ना. कितले हेंच्यांनी आमचेर हाडू, बट एकूच मागता हॉनरेबल ट्युरिजम मिनिस्टरा कडेन, तो शिकलेलो मनीस, ताका सगळें खबर आसा, प्रत्यक्षान तो वळखता, हेचेर स्टडी करची. सर, तुमचे कडेन एक कळकळीची विनंती आसा. पेडणे वाठारांत न्यू गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट नावाचे फलक लायल्या उपरांत ताचेर आक्षेप घेत ते फलक सरकारान काडून उडोवचे अशी मागणी मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नामकरण समितीन केला. बुधवारा पणजेच्या भाऊसाहेब बांदोडकराच्या पुतळ्या मुखार समितीन धरणे आंदोलन केले. मोपा पेडणे हांगा बांदिल्लो मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक गोंयचो पयलो मुखेलमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकराचें नांव दिवचे अशी प्रस्तावीत मागणी फुडें व्हरपा खातीर समितीन हो निशेध घडोवन हाडिल्लो. भाऊसाहेब बांदोडकराचेच नाव घेवपाक जाय, कारण भाऊसाहेब बांदोडकर हे पेडण्याचे सुपुत्र जावन आसा आनी ते पेडण्याचे भुमिपुत्र आसल्या कारणान आनी पेडण्यासूनच ते पयले CM जाल्या कारणान ते आनी एअरपोर्ट हो पेडण्यान येता ह्या कारणान भाऊसाहेब बांदोडकराचेच नाव ह्या एअरपोर्टाक येवपाक जाय. आयज आमकां कळटा की संपूर्ण गोंयभरांतल्यान वेगवेगळे लोकांची सजेशनां येता. कोण म्हणटा जॅक शिकेरचें नांव येवपाक जाय, कोण म्हणटा आनी कोणाचें नांव येवपाक जाय. आमचो ह्या बद्दल कांय आक्षेप ना. जॅक शिकेर जावं, TB कुन्हा जावं, हे सगळे आमचे नेते आसा, आमी तांकां रिस्पेक्ट करता. पूण भाऊसाहेब बांदोडकर हे पेडण्यातले सुपुत्र, ते भुमिपुत्र जावन आसल्या कारणान तेंचो हो पयलो अधिकार आसा की त्या भागान येणाऱ्या ह्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक तेंचेच नांव येवपाक जाय. आमच्या त्या बद्दल अजिबात दुमत ना. आनी आमकां खबर आसा की गोंयाचे जे आयज आमी म्हणटा भाऊसाहेब बांदोडकर हे गोंयचे भाग्यविधाते म्हणटा. हेका भाग्यविधाते कित्याक म्हटल्यार तर तेणेन जो गोंयचो जो सर्वांगीण विकास जो केलो जेन्ना ते पयले मुख्यमंत्री जाले, त्या विकासाक तोड ना. कारण आमच्या गांवागांवान दारादारान शाळा पावयल्यो, आमच्या दारादारान रस्ते पावयले, उदीक पावयले आनी भाऊसाहेबान वेगवेगळे मोठमोठे प्रकल्प ह्या गोंया खातीर उबे केले. RG पक्षा सारक्यान तेणी सर्वे केली, त्या प्रत्येक काही लोकांनी जी सर्वे केली त्या प्रत्येक सर्वेन अशें आढळून येयलें की चडांत चड 80 ते 90% लोकांचो कल
लोकांचो जो आस्पाव आसा तो भाऊसाहेब बांदोडकराच्याच ह्या एअरपोर्टाक नांव दिवपाक जाय असो आसा आनी तेका लागून आमी म्हणटा की गोंयच्या जनतेची भावना आयज सरकारान वळखून गोंयच्या जनतेक जें कितें जाय भाऊसाहेबाचें नांव जाय तें सरकारान दिवचें. कारण आयज आमी पळयता की पेडण्यान आयज थंय संपूर्ण हायवेचेर आनी त्या एअरपोर्टाक फलक लागलेले आसा की न्यू गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा. तर हो जो फलक लागलेलो आसा न्यू गोवा, आमी आतां एक ओल्ड गोवा गोंयान आसा हेजे लोकांनी एक्सेप्टन्स केले इतलेच खातीर कारण ते एक श्रद्धास्थान किंवा ते एक देवाचें स्थान अशें म्हणून ते एक्सेप्टन्स केले. पूण हे न्यू गोवा अशें म्हणून जे नांव जे GMRन दिला ताका कोणी अधिकार दिलो? कारण फाल्यां येणारो जो ट्युरिस्ट आसा, येणारो जो कोणी आसा तो म्हणटलो की मुझे गोवा नहीं जाना है, मुझे न्यू गोवा जाना है. ते कशें कितें ह्या संपूर्ण हांव गोंयच्या जनतेक आव्हान करता की हे जे गोंयचें जे नांव बदललां हे नांव बदलपाचो GMR कंपनीक आनी हो सरकारान कोणी तांकां अधिकार दिलो तेन्ना सरकाराचेर म्हाजो आक्षेप आसा आनी आरोप आसा की हे जे बोर्ड लायिल्ले आसा ते बेगींतल्या बेगीन काडून उडोवचे. माहिती तंत्रज्ञान खातें गोंय सरकारान खात्याचो मंत्री रोहन खंवटे हांच्या हस्तुकी अनुसूचित जाती जमातीच्या 172 गुणवान विद्यार्थ्यांक लॅपटॉप वांटप केले. जो भुरगो IT क्षेत्रांतल्यान पास जाता ताका 100% नोकरी मेळटा अशें मंत्री रोहन खंवटे सांगता. तशेंच गोंयाक ट्युरिझम कॅपिटल करपा सयत गोंयाक भारताची क्रिएटिव्ह कॅपिटल करप लेगीत शक्य आसा अशें मंत्री रोहन खंवटे सांगता. behind, not anybody else. आणि आम्ही जसे पुढे वतात ही सगळो विचार एक म्हणजे अंत्योदय पर्यंत पावपाचे, क्रिएट अ इक्वॅलिटी ऑफ एज्युकेशन अँड थर्ड विथ यू एज अ फ्युचर वी वॉन्ट दिस डिव्हिडंड टू बी फिल्ड अप एज फार एज गोवा इज कन्सर्न सो वी कॅन मेक गोवा अ क्रिएटिव्ह कॅपिटल ऑफ द कंट्री. आम्ही जसे म्हणतात की गोवा टुरिझम कॅपिटल ऑफ द कंट्री म्हणून तसेच आम्ही गोय क्रिएटिव्ह कॅपिटल ऑफ द कंट्री म्हणून सोदतात कित्याक आमच्याकडे टॅलंट भरपूर आसा. टॅलंट डोंट करता कामा. टॅलंट आसा तो जवळ जवळ चडसो टॅलंट आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळना म्हणून गोंयच्या भायर असो पयलीं वतालो. आज इंडस्ट्री येवंक लागिल्ल्यान म्हाका तुका सांगपाक आनंद जाता की IT क्षेत्रांत जे भुरगे पास आउट जातात त्या इंडस्ट्रीक आमची स्किमीच्या माध्यमान त्यो इंडस्ट्री आज ताजो फायदो स्किमीचो घेवन ती कॅम्पस इंटरव्यूज करून त्या भुरग्यांक त्याच कॅम्पसांतल्यान घेतात जातूंतल्यान दे आर कमिंग स्ट्रेट इन टू द इंडस्ट्री. सो जॉब ऑपॉर्च्युनिटी फॉर अ पर्सन हू इज कमिंग आउट जो सोदतालो IT खातीर जॉब ताका आज जवळ जवळ 100% आज जॉब ताका मेळटा एज अ गॅरंटीड जॉब आफ्टर ही पासीस आउट फ्रॉम हीज पर्टिक्युलर करिक्युलम इन IT. 53व आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव 7 दीस जितलो गाजूंक ना तितलो निमण्या दिसा म्हटल्यार 8व्या दिसा बरोच गाजलो. आनी हाचें कारण म्हटल्यार ह्या चित्रपट महोत्सवाचो ज्युरी चेअरमॅन आनी ह्या महोत्सवात दाखयल्लो काश्मीर फायल्स हो चित्रपट बंडल आनी प्रोपगंडा तयार करपी आसा अशा वक्तव्या उपरांत व्हड वाद तयार जालो. नदाव लपीड हांच्या ह्या विधाना वयल्यान आतां परत एक फावट काश्मीर फायल्साची फायल ओपन जाल्या. पूण ह्या सिनेमाक एका झटक्यान आंतरराष्ट्रीय पावण्यार पावयलो तो इफ्फी ज्युरी मंडळाचे. We were, all of us, disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda, vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. I feel totally comfortable to share openly these feelings here with you on stage, since the spirit that we felt in the festival can surely accept also a critical discussion, which is essential for art and for life. Thanks a lot. दी काश्मीर फायल्साचो उल्लेख बंडल आनी प्रोपागंडा म्हणून करतकीर भाजपा समर्थकांच्या रागाचो पारो तेंगशेर पावला. ते खेरीज ह्या सिनेमाचे दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्री हांणी नदाव लपीड हे आतंकवाद्यांची बाजू घेतात असो आरोप केला. जाल्यार दुसरे वटेन ह्या सिनेमान मुख्य भूमिका केल्ले अभिनेते अनुपम खेर हांणी नदाव लपीड हांच्या स्टेटमेंटाचेर खर नाराजी उक्तायल्या. मेरे लिए कोई नई बात नहीं है क्योंकि इस तरह की बातें तो सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, अर्बन नक्सल्स और भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हमेशा से बोलते ही आए हैं.
लेकिन मेरे लिए जो एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात वो है कि भारत सरकार द्वारा आयोजित, भारत सरकार के मंच पे कश्मीर को भारत से अलग करने वाले टेररिस्ट लोगों के नैरेटिव को सपोर्ट किया गया और उस बात को लेके भारत में ही रहने वाले कई भारतीयों ने उसका इस्तेमाल किया भारत के अगेंस्ट। कश्मीर फाइल्स के बारे में उन शख्स को मैं कहूंगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, गणपति जी उनको सद्बुद्धि दे, थोड़ी अकल दे। अगर हॉलोकास्ट सही है तो कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस भी सही है। ये एक प्री प्लान मुझे लगता है, मैं जितना ज्यादा जानता नहीं, ऐसा प्री प्लान लगता है कि प्लानिंग किया गया है, बिकॉज उसके बाद इमीडिएटली टूल किट गैंग जो है वो सक्रिय हो गया। नदाव लपीड आणि या सिनेमाविषयी उलोवपा खातीर आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची माची वापरप सामकें चूक। तांकां ह्या सिनेमाचेर टिका करतना लज कशी दिसली ना अशें इस्रायलाचे भारतांतले राजदूत नाओर गिलोन हांणी नदाव लपीडाक बरयल्ल्या पत्रांत म्हटलां। इफ्फीच्या समारोप सुवाळ्यान हाजीर आशिल्ल्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतानूय लपीडाच्या स्टेटमेंटाची NFDC दखल घेतली अशें म्हटलां। जो जूरी चेयरमैन था उसका इस स्टेटमेंट का कंडेम्ड करता हूँ। जिस तरह से उसने उस प्लेटफॉर्म का यूज करके यानी इजराइल एम्बेसडर ने भी कहा कि ये शब्द उन्होंने नहीं कहना चाहिए, ये उन्होंने मिसयूज किया। मैं भी कहूँगा कि उन्होंने उस प्लेटफॉर्म का मिसयूज किया है ये शब्द कह के, और NFDC उसकी कॉग्निजन्स लेंगी। हो पळय ज्युरी हेड जो पळय आशिल्लो नदाव लापीड हो इस्रायलाचो एक सामको टॉप मोस्ट असो फिल्मकार। ताचे कितलेशे बरे चित्रपट 2012 सावन ताचे कितलेशे चित्रपट आंतरराष्ट्रीय किर्तीर गाजल्यात। तो आंतरराष्ट्रीय स्वरुपाच्या चित्रपट महोत्सवान ज्युरी म्हणून वता आनी हांव अशोक राणे जो एक ख्यातनाम असो समीक्षक ताजे कडेन उलयलो। तो म्हणटा आपूण कानाक गेला, आपूण खुबशे कडेन गेला। तो म्हणटा थंय परीक्षक ज्युरी मेंबरचो हेड जो पळय आसता तो स्पश्टपणान उलयता, ताका मेकळीक आसता उलोवपाची आनी तो सांगता एक एकदां तर आयोजकांक तो दोश दिता। इतले सगळे 15-16 सिनेमा आमचे तकलेर कित्याक घालतात? एक बरे 10 निवडत आनी बरे सिनेमा तातूंत भितरले कॉम्पिटिशनान आमकां दियात, आमी बरे वेंचून काडटले। हांगाय तो तेंच उलयलें न्ही। हांगा ताणें म्हणलें की 15 सिनेमा तुम्ही आमकां दिले, तातूंतले 14 सिनेमा बरे कलात्मक दृश्टी बरे आशिल्ले। पूण काश्मीर फायल जो निमाणे सिनेमा तुम्ही आमचे तकलेर जो पळय घालो तो प्रचारकी, तद्दन प्रचारकी आनी कलात्मक दृश्टीन हीन सिनेमा आशिल्लो। आनी खूब जाण जाणात, हांवें सुद्दां काश्मीर फायल पळयला, तो प्रचारकी म्हळ्यार तो तद्दन प्रचारकी असो म्हाका दिसलो। प्रचारकी सिनेमा तुम्ही काडात, तुमकां कोण बंदी घालनात, पूण तो इफीन कित्याक घुसडप? BJPनी तातूंत भितर खूब घुसडटा ते सिनेमा, खूब इंटरफेर जाता, हें जावपाक जायना। आनी जेन्ना पळय इंटरफेरन्स जावचें ना तेन्ना इफीचो दर्जो वाडटलो आनी इफीचो दर्जो वाडटलो तेन्ना तो आंतरराष्ट्रीय पळय 5-6 अशे महोत्सव आसात बरे सिनेमा त्या श्रेणीचो पळय जातलो तेन्ना तो आपल्या पांयार चलूंक लागतलो आनी तातूंतल्यान बरे सिनेमा गोंयांत येतले। बरे सिनेमा गोंयांत येले जाल्यार आंतरराष्ट्रीय दर्जो वाडटलो, जगांतले बरे फिल्म मेकर आपली फिल्मां गोंयांत धाडटले। तो तें जो मेरेन जावचें ना तो पर्यंत सदांच लोक म्हणटले इंटरफेरन्स। आनी हो पळय आतां लापीड हांचे पळय जे वक्तव्या वयल्यान जे पळय कितें आतां कॉन्ट्रवर्सी जाली न्ही, ताका लागून परत म्हाका भंय आसा इफीची शीत जातली आनी भारत सरकाराकय लोक दुशण दितले की तुमी इफीचो दर्जो देंवयतात, ताची क्रेडिबिलिटी देंवयतात। दी काश्मीर फायल्स हो सिनेमा 11 मार्चाक रिलीज जाल्लो। जायते कडेन हो सिनेमा हाऊसफुल जाल्लो। भाजपाचे सरकार आशिल्ल्या हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि गुजरात ह्या 4 राज्यांनी टॅक्स फ्री म्हणून जाहीर केल्लो। उपरांत गोंयानूय हो सिनेमा टॅक्स फ्री केल्लो। ह्या वर्सा सगळ्यांत चड कमाई करपी सिनेमांक दी काश्मीर फायल्साचो नंबर लागता। कितलेशेच कडेन ह्या सिनेमाचें प्रदर्शन आडावन दवरिल्लें। आतां जाल्यार नदाव लापीड ह्यांच्या टिकेक लागून ह्या सिनेमाचें म्हत्व आणखीनूच वाडलां। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV। गोयचे बुद्धीबळ खेळगडे भक्ती कुलकर्णीचो अर्जुन पुरस्कार दिवन भोवमान केलो। राष्ट्रपती भवनात हो सुवाळो जालो। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे कडल्यान भक्तीन हो पुरस्कार स्विकारलो। अर्जुन पुरस्कार मेळोवपी भक्ती ही पयली बायल खेळगडी जावन आसा। ह्या नादी ब्रुनो कुतिनो आणि ब्रह्मानंद शंकवाळकर हांकां हो पुरस्कार फावो जाल्लो। शतरंज की उत्कृष्ट खिलाड़ी सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी ने विश्व चैंपियनशिप 2021 में रजत पदक टीम और राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 2019 में कांस्य पदक एकल जीते। सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को शतरंज में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2022 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी।
सोरो पिवन खूब अपघात जाता हाचो तपास घेवपाक पुलिसां कडेन आल्कोमीटर लेगीत ना. ह्या अपघातांचेर नियंत्रण हाडपाक सरकारान दर एका पुलीस स्टेशनाचेर आल्कोमीटर दिवचे अशी मागणी दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान केला. की अंजुना बेल्टाक जे भुरगे चलयता कप मारून कितले ऍक्सिडेंट जातात थिंगा आल्कोमीटर पुराय पुलिसी कडेन कोणा तूं सांपडलो एक ऍक्सिडेंट केलो तेगेले आल्कोमीटर घेवन आमी पळयतात तो कप मारलो न्ही पिलोल खामून हें ना. हें कितें जातलें फाल्यां जेन्ना केस करतात ती मागीर कोर्टासान भायर पडटली कित्याक सगळी स्टेटमेंट सारकें ना म्हणून. हें सरकारालें जें चिंतप जें आसा हें सारकें जावपाक जाय जात तितले बेगीन. वी वॉन्ट टू स्टॉप दीस सो दॅट इज द रिजन. सप्लाय alcometers to every center. Police inspector tiga policein so they can also measure in their breath. बिल वाडपाची घडणूक परतून एक फावट आतां मुखार आयला. गोंयच्या वीज खात्याचे गैरवेवस्थान परतून एकदा सामान्य जनतेक घातक थारला. सावतावाडो कालांगूट वाठारांतल्या अर्जुन हडफडकर हाका वीज खात्या कडल्यान वट्ट 75,11,730 रुपया बील आयला. फाटल्या कांय दिसां आदीं मांद्रे हांगाच्या थळाव्याक अशेंच बील वाडोवन दिल्ले तेन्ना वीज कार्यालय बील एमावंटान डेसिमल पॉयंट घालपाक विसरले अशें सांगिल्लें. आतां परतून अशी घडणूक घडली हाका वीज मंत्री कितें जाप दितलो काय असो प्रस्न थळाव्या लोकांक उप्रासला. सध्याची सिग्नल यंत्रणा बदलून त्या जाग्याचेर नवे सिग्नल घालतले. हे स्मार्ट सिग्नल येरादारीचे नियोजन करतले ते भायर येरादारी नेम मोडप्यांकूय कॅप्चर करतले अशें भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल सांगता. फुडल्या म्हयन्यांत मेर्शे जंक्शनाचेर हे स्मार्ट सिग्नल बसून ट्रायल घेतले अशें तांचें म्हणणें आसा. सिस्टम आता डिसिजन घेतला की इट विल बी वन वे. सो हाव टू मेक मदीं रोप घालपाचें ओवरटेकिंग जावपाक जायना कित्याक लोक आमी पयला हांवें कितलें सांगलें म्हूण जाता. एक्चुअली प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट म्हज्या आज हातींतल्यान फायल वयतली सायन करून वी आर ब्रिंगींग अ सिस्टम इन प्लेस वेर एवरी सिग्नल एवरी ट्रॅफिक आयलंड वी आर गोन टू पुट हे सिग्नल्स आनी तितून भितर वील कॅप्चर ऑटोमॅटिकली हू इवन झिब्रा क्रॉसिंग आनी ऑटोमॅटीक चॅलेंज हांवें फाटीं सांगलेलें. आमी पयलीं मेर्सेस सर्कल आसा पळय तेजेर आमी फुडल्या म्हयन्यान आमी घालून टेस्ट रायड चलतले. आनी टुडे आज ही फायल म्हज्या हातींतल्यान वयतली. स्मार्ट सिग्नल म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स बी यूज. चोडणेच्या थळाव्या शेतकाऱ्यांनी रायबंदरा ते चोडणा मेरेनच्या पुला खातीर आपली मान्यता दिल्ल्याची माहिती मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट हाणें दिला. तशेंच सरकारान 13.6 कोटी रुपया मंजूर केल्यात आनी हाचे खातीर जमीन संपादन प्रक्रिया सुरू केल्या आनी ती डिसेंबर मेरेन पुराय जातली अशें आमदार सांगता. जाल्यार 2023च्या मार्च म्हयन्यांत ह्या पुलाचो बुन्यादी फातर घालतले अशें आमदारान सांगलां. लँड एक्वायर करपाक जो प्रोसिजर करपाक जाय ते सगळ्या लँड ओनरांचे कन्सर्न घेतलेले आसा आनी आतां आमकां पयशे बी सरकारान मंजूर केल्ले आसा म्हणजे अरावंड 13.6 crores ऑफ रुपीज वीच वील बी गिवन टू द फार्मर्स लँड लुजर्स हे आमच्या सरकारान मान्य केल्ले आसा आनी ते आतां तेजे सेल डेट्स जे मारपाक जाय इतले मारपाचो आतां प्रोसिजर उरला. मागीर ती सेल डेट जाली काय आमी सरकाराच्या ताब्यान येतली जमीन आनी तेच्या नंतर आमी ते टेंडर फ्लोट करून उदकाचें काम चालू करूं शकता. फुडली स्टेज आहा ती आपली स्टार्ट करपाचें कामाक. ह्या डिसेंबर म्हयन्यांत आमी सगळे तर सेल डेट एक्झिक्यूट केले जाल्यार मागीर अप टू GST आमचे GSRDC की हाव फास्ट दे कॅन डू दीस प्रोसिजर ऑफ टेंडरींग दीस वर्क. फुडल्या मार्च पर्यंत तरी आमकां दिसता आमी टार्गेट करतले. तुमच्या रेस्टॉरंटांत वा पबांत दुबावीत घोवळी वखदां विक्रेत्यांचेर तशेंच घेवप्यांचेर लक्ष दिवपाचें आवाहन म्हापशेचो पुलीस अधीक्षक जिवबा दळवी हाणें हॉटेल धन्यां कडेन केलां. म्हायती दिवप्यांचें नांव गुपीत दवरतले आनी तांचेर खर कारवाय करतले अशें ताणें सांगलें. बुधवारा अंजुना वाठारांतले रेस्टॉरंट हॉटेल आनी पब धन्यां खातीर खासा घोवळी वखदां बद्दल जागृताय करपा खातीर तांच्यांनी खासा बसका आयोजीत केल्ली. Along with my PI Prashant Desai, we have called a meeting of all the restaurant owners and pub owners and small hotel owners
because we were very much disturbed that Anjuna is highlighted and recent media coverage that drugs are sold by the restaurant owners and pub owners. And we have seen that your media was there. They have taken utmost care that no drug is brought in that restaurant by keeping the security guards. They have frisking measures they have started now. And then we have given them a board display poster where various numbers are displayed. If the restaurant owner comes to know that one man or woman, anyone is consumed drug, they should inform on 112, or they should inform local PI, or they can inform me also. See, drug consumption is also offense. So restaurant owners were little confused whether we can arrest them. Yes, we can arrest the person who has consumed drug, and not to keep quiet if anybody has come in a restaurant with the drug after the consumption of drug. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. आता रोखडेच पळोवया आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.